स्टेटमेंट केलं की तिसरी डिस्ट्रिक्ट जावची म्हणून. सो तुम्ही कितें स्टँड आसतलो तांची? तिसरी डिस्ट्रिक्ट जी पळय रवी बाबान सांगलेली ती जावपाक आमचो फूल सपोर्ट आसा. कित्याक आमचो तालुको पर्टिक्युलरली धारबांदोडा तालुको जो मेजर पार्ट आसा हेजो आमचो सावड्डे कॉन्स्टिट्युन्सीचो तो इन्क्लूड जातलो. आनी आमकां तेजे फायदे भरपूर आसा. कशें की आतां आमी कनेक्टेड टू सावथ गोवा मारगांव आसा. लोकांक लागींच्यान एडमिनिस्ट्रेशन मेळटलें. यो वचपाक कमी टायम लागतलो, कमी डिस्टन्स लागतले. आनी जेन्ना पळय डिसेंट्रलायज जातले तेन्ना ऑटोमॅटिकली कितें जातलें की त्या पर्टिक्युलर केंद्राचेर जावं त्या डिस्ट्रिक्टाचेर लोडूय कमी पडटलो. लोकांची कामां फास्ट जातली. बरो प्रपोजल आसा आनी हांव ताका सपोर्ट करता. सर तुम्ही कितें सीएमा कडेन बी उलयल्या रिगार्डींग थर्ड डिस्ट्रिक्ट? आमी उलोवपाचो प्रश्न येना. एज अ कॅबिनेट मिनिस्टर जर रवी बाब जर उलयले आनी ताणें जर प्रपोजल जर मांडलो जायत जाल्यार आमी एक कॉन्स्टिट्युएन्स म्हणून त्या थर्ड डिस्ट्रिक्टाचो आमी ताका सपोर्ट करता.